मिसाक सुरवात दिवंक आमी गायन करूया A13. A13. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बावा, एकूच आमचो भावती, एकलोच आमचो दिवबा, एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बावा, एकूच आमचो भावती, एकलोच आमचो दिवबा, पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या पासान सगळीं एकूच जावच्या आमकां आपोवनारल्यान देखून आमी गायता. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बावा, एकूच आमचो भावतीज, एकलोच आमचो दिवबा, एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बावा, एकूच आमचो भावतीज, एकलोच आमचो दिवबा. मोगाच्या चांदोर फिरगोसकारांनो, आमकां खुशालकाय भोगता सांगूंक आमचो गांवचो पूत विला फॉर्मोसा ह्या वाड्यांतलो पाद्री जोफिल डायस 28 तारखे एप्रिलाची ताका यादनिकाची मांकडी फावो जाल्या. आनीक देवाचें देणें आमकां हो आमचो गांवचो पूत आमची फिरगोजीक पाद्री म्हणल्यार आमच्या भवार्थाची जाणविकाय. द मॅच्युरिटी अँड ग्रोथ ऑफ आवर फेथ इज मॅनिफेस्टेड when one among us offers himself to God in the service of mankind through the ministerial priesthood. Father जोफिलाक आमी सगळे बरें आवडटा. सगळ्या फिरगोजकारांच्या नांवान फादर जोफिल तुका पोरबी आमची आनीक तुज्या गवळीक वावरांत आमी तुका देवाचो भरपूर आशिर्वाद बेले सायबिणीचे मुजतींत आमी सगळीं मागता. गॉड ब्लेस यू. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या वेळार आमी ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता आसतना पयले सुवाते देवाक आमी दिनवासुया. देवान आज पासून आमकां राखल्यात. आमी जाणाव आमचे सोर भोंवती कितलो लोक कोश्टवता. हॉस्पिटलांनी आपल्या घरांनी हे कोवीड महामारीक लागून जायते दूख आनी कोश्ट हो लोक सोंसता. आमकां बरी भलायकेन देवान राखल्यात देखून देवाक आमी दिनवासुया. तेच बरोबर आयच्या ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता आसतना आमी ह्या सगळ्या लोकां पासत मागुया. आमी जाणाव कालूच आमचो एक तोरनो यादनीक सोंपलो. तेच बरोबर आमचे कांय यादनीकूय हे पिडेन कोश्टवतात. तांचे पासत किरीत भाशेन आमी मागुया. त्याच बरोबर जायतो लोक ऑक्सिजन ना जावन, व्हेंटिलेटर ना जावन, वखदां ना जावन जायते कोश्ट सोंसता. तो थोडोच वेळ तांचे पासत आमी मागुया.
आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां उगडास करतलो. हांव दाखवेल म्हजे सोवे रिकून रावत. पूण जायते पावटी आमच्याच बोडाचेर घोडयेक आमी पातयल्यात. जेजू आमी रिकून रावंक नात. ह्या आनी दुसऱ्या आमच्या पातकाची आमी दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पोतवेतार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागिवून सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सुम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या काकलूत कोर. सुम्या काकुतकोर, आनी सगळीं बरेपणां जी आमी देवाच्या हातांतल्यान अणभवल्यान त्या पासत देवाक दिनवासून महिमा देवाक उच्चारुया. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर्व पदवेतार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुताचेर विस्वास दवरूं आनी एकामेकाचो मोग करूं तूं आमकां फोर माहिताय. हो एकूच खऱ्या जिविताचो नेम आमचे जिणेंत सांबाळूं आनी हे भाशेन जेजू आमचे भितर आनी आमी ताचे भितर जिवूं पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. सावलू जेरुजाल्यान पावलो तेन्ना सिसांच्या जोम्यांक एकठांय जावंक प्रयत्न करतालो, पूण तीं सगळीं ताका भियेतालीं. तो खरेपणी एक शीस म्हूण स्वत मानूंक तीं फाटीं सरतालीं. ताका घेवन बार्नाबास धर्मदुतांशी गेलो आनी वाटेर आसतना स्वामी ताका कसो दिश्टी पडलो आनी उलयलो आनी कितल्या काळजीदारपणान दामास्कांत जेजूच्या नांवान ताणें शुभ वर्तमान परगटलें हें सगळें ताणें ताका सांगलें. तेन्ना सावलू तांच्या बराबर जेरुजाल्यांत भोंवूंक लागलो आनी उर्बेन जेजूच्या नांवान प्रवचन करूंक ताणें सुरू केलें. पूण ग्रीक भास उलोवपी जुदेवां कडेन उलोवन आनी तांचे लागीं उजत करतूच ताणें ताका जिवेश मारूंक चिंतलें. हें आयकून भावांनी ताका सेजारेयाक व्हेलो आनी हांगातावन ताका परत तार्सुसाक धाडून दिलो. आख्या जुदेयांत, गालिलेयांत आनी सामारियेंत पवित्र सभा सवस्कायेन जियेताली.
आनी सुमयाची भक्ती करून आनी पवित्र आत्म्यांचे बुजवणेन भरोन ती वाडत वेताली. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतले. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतले. ताची भक्ती करतल्या मुखार म्हज्यो आंगवण्यो पाळटलो. गरिबांक दादोशी जायसर खावंक जेवंक मेळटलें. सर्वेस्पराक सोदतात तीं ताका वाखाणटलीं. तांचीं काळजां शांतीन जिवंक सदांकाळ. जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतले. सगळी प्रितूम शेकान शेक सर्वेस्पराचो उगडास करूं ताचेशी परतून येतली. सगळीं राष्ट्रां मेळून ताका पांयां पडटलीं. ताका पांयां पडटले संवसारांतले सगळे व्हड व्हड मनीस मातयेक पावतलीं. तीं सोमेस्त ताचे मुखार मान बागयतलीं. जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतले. आनी म्हजो आत्मो ताचे खातीर जियेतलो. म्हजीं भुरगीं बाळां ताची चाकरी करतलीं. फुडल्या पिणकांक सर्वेस्पराची खबर परगडटली. अजून जल्मा येवंक नासलोले पुर्जेक ताचें बरेपण अशीं गाजयतलीं. हें सगळें केलां सर्वेस्परान. जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतले. बागीवंचवाची पयली चिटी वेलें वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो, खरो मोग म्हणल्यार उतरांनी आनी जिबेनूच न्हय, बोगोर कोन्यांनी आमी दाखोवंक जाय. आमचें अंतस्कोण आपणाकूच गुन्यांवकार दिसल्यार लेगून हे एकेच खुणे वरवीं आमी स्वता प्रमाणे चलता म्हूण आमकां घुमून येतलें आनी आमचीं काळजां ताचे मुखार आमी शांत करतले. कित्याक देव आमच्या अंतस्करणा पासत व्हड आनी सगळें ताका ठावें. प्रितीच्या भुरग्यानो, आमचें अंतस्करण आमी गुन्यांवकार म्हूण दाखयना जायत जाल्यार देवा मुखार आमकां पूर्ण विस्वास आसा. कितेंय आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचे कडचें मेळटाच. कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटाव आनी ताका मानता तें आमी करताव. ही तर ताची आज्ञा. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी भावार्थ दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या त्या प्रमाणे एकामेकाचो आमी मोग करचो. आनी जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सवेन जियेता आनी देव ताचे सवेन जियेता. तो आमचे सवेन जियेता म्हूण ही खुणां आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उबे रावया. सर्वेश्वराक जोय जोय. सोमी म्हणटा, म्हजे सवे रावात आनी हांवूय तुमचे सवे रावता. जो म्हजे सवे रिगून रावता तो सुबां फळां दिता. सर्वेश्वराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सुवाळा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव कोरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी.
म्हजे सोवे फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें ओदीक फळां दिवचे खातीर तो भेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. म्हजे सोवे रावात आनी हांवूय तुमचे सोवे रावता. फांटो दाक वेलीक लागून रावल्या शिवाय ताच्यान आपशीं फळां दिवंक जायनात. तशेंच तुमी म्हजे सोवे रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. हांव दाखवेल तुमी फांटे. जो म्हजे सोवे रिगून रावता आनी जाचे सोवे हांव रावता तो सुबां फळां दिता. कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजे सोवे रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलेल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमा करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजे सोवे रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सोवे रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबां फळां दिवची आनी म्हजे शीस तुमी जावचे. ही म्हज्या बापाची मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावानो, 2 वर्सां फाटीं हांव जेन्ना मडगांव गेल्लो, हांव बाजारान आसलो तेन्ना कोणे तरी म्हजे फाटीक हात लायलो आनी वळोवन पळयल्यार एक तरनो भुरगो आसलो आनी ताणें म्हाका म्हणलें, ब्रदर तूं म्हाका वळखता? आनी तो भुरगो म्हाका वळखी कसो दिसलो देखून हांवें म्हणलें हांव तुका वळखना. आनी ताणें म्हाका सांगलें म्हजें नांव उमके आनी हांव ह्या उमक्याच गांवचो. आनी हांव ही फिरगोजेन हांवें थोडो भोव म्हजो अणभव घेतलोलो देखून मागीर म्हाका ह्या भुरग्याचो उगडास आयलो. ताच्या गळ्याक एक मोठें तेरसाचें कोत आसलें आनी सांगपाचें म्हणल्यार हो भुरगो आमी आमच्या चालत्या उतरांनी म्हणून जाता तो एक गुंडा कसो जियेतालो. आख्ख्या गांवांत तोडफोड मारफार करून सगळे 20 ताचे सोवे आसलेले अशें आमी म्हणूंक जाताले. ताची आवय दिसपट्टी मिसाक येवन मागताली. जायते फावटी म्हणटाली, ब्रदर म्हज्या पुता पासत माग, आपलें जिवीत बदलूंक ताचे पासत माग. आनी तो आपल्या जिविताची कथा म्हाका अशी सांगूंक लागलो, जाणे ब्रदर हांव हें जिवीत जियेतालो खरो, पूण एका दिसाक म्हाका एक्सिडंट जालो आनी हांव मरणाचेर तोंडीर पावलो. आनी असल्या वेळार हॉस्पिटलाच्या बेडार रावन हांवें देवाक प्रार्थना केलें, म्हाका म्हज्या जिवितान आनी एकूच चान्स दी. तूं म्हाका साल्वार करीत जाल्यार हांव खऱ्यांनीच म्हजें जिवीत बदलतलो. आनी तो म्हणटा देवान हें म्हजें मागणें आयकलें. हॉस्पिटलांतलो येतूच तो म्हणटा हांव 2 फावटी तरी पोटा गेलो आनी फुडें फिरकोजेच्या वावरांत हांव मिसळ जालो. तरणाट्याच्या ग्रुपान हांव भितर सरलो आनी आज हांव सर्वीस करता. हांव घरा येयलां आनी फुडल्या वर्साक हांव लग्न जावपाचो आसा. भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां म्हणटा, हांव करी दाखवेल आनी म्हजे सोवे रिगून रावतात ती सुबां फळां दिवंक पावतली. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां सावलूची खबर मेळटा. जाणार मनीस तो, जायती पदवी आसलेलो मनीस तो, पूण एक दाक वाल जावचे सुवातेर तो एक कांट्यांनी भरलेली वाल कसो वावुरता. क्रिस्तांवांक कितले पिडापीड आनी कश्ट दिवंक तो प्रयत्न करता. आनी जेन्ना हो जेजूचो अणभव ताका मेळटा, जेजून तो रिगून रावता, तेन्ना हीच वाल जी कांट्यांनी भरलेली जेजू एक दाक वेल करता
आनी आमी जाणाव ही दाखवेलीची कितली फळां पवित्र सुबेक मेळटात आनी आयज पासून आमी ही ताची फळां चाखता. पवित्र पुस्तक उगडल्यार कितल्योश्योच भाग्योन पावलून बरयलेल्यो चिटी आमचे धर्माचो एक अखंड खांबो कसो जावंक तो पावता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू हेच आमकां सांगता, हांव करी दाखवेल. आयचे शुभ वर्तमान जुआवाच्या 15व्या आवेस्वरांतले आनी आमी जाणाव जुआवाचे 14 ते 17 आवेस्वर आमी ताका म्हणटा फेरवेल डिस्कोर्स, म्हणल्यार जेजू मरूंक वेचे आदीं आपल्या शिसांक ह्या आवेस्वरान तो कितें तरी सांगूंक सोदता आनी जेजू तांकां एक खोर शिकोवन दिता. म्हजें सोवें जरी तर तूं रिगून रावना जाल्यार एका मोडून पडलेल्या खांद्या भाशेन तुजें जिवीत जातलें. तुका उज्यांत लासून उडयतात त्या खांद्या भाशेन तुजें हें जिवीत जातलें. आनी जेजू हे मुद्दम आपल्या शिसांक सांगूंक सोदतालो, कित्याक तो जाणा आसलो थोड्याच वेळान आपलो एक शीस आपल्याक विकतलो, दुसरो शीस नेगार वेतलो, दुसरे आपले आनीक उरल्या ते शीस पोळ काडून वेतले, आनीक फळां ते खंयचे दिवंक पावतले. हेंच दाखोळ करूंक जेजू तांकां ही आपली निमाणी शिकोवण कशी दिता. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक जेजू म्हणटा हांव कोरी दाखवेल. जेजू फुडें हे आमी जर तर पयत पुस्तक वाचलें जाल्यार ही वाल इस्रायलाक सर केल्ली आमी पळयता. देवान इस्रायल आपले पोरचेक एक वाली पोरी तांकां राखलोली, पूण दुसऱ्या देवा फाटल्यान वचून आपणाक रोचलेल्या देवाक फाट वळून ती एक पिड्ड्यार जालोली वाल कशी जाल्ली. आनी ह्याच खातीर जेजू म्हणटा हांव कोरी दाखवेल. आनी आयच्या समाजांत आमी पळयल्यार जायतीं आमची क्रिस्तांव भाव भयणी आसात जीं आपल्या मागण्याच्या जिविता वरवीं जेजूक चिटकून आसात आनी कितलीं फळां आपल्या जिवितांत अणभवतात. जेजूक तांणी आपल्या जिविताची वाल केल्या, पूण आमी असलीं मनशां पळयता जीं आयज जायते दुसरे वालीचेर तांणी आपलें जिवीत धरलेलें आसा. तांची वाल जातली घोडेक तांची पदवी वो तांचे लागीं आसलेली गिरेस्तकाय वो तांचे लागीं आसलेले तांचे बिझनस वो तांची फामील वो आपणाचीच पदवी, आनी ह्या वालीचेर ती आयज आपलें जिवीत थारायतात. आनी हे कोवीड पिडे वेळार आमकां एक खोरे वालीचो आनी एक खोटे वालीचो सोर आमकां मेळटा. आयज तुजे लागीं कितलेय पयशे आसूं, तुजे लागीं कितलीं बाटा बेसां आसूं, तुका ऑक्सिजन सिलिंडर मेळटलो म्हूण ना, तुका हॉस्पिटलान भरती मेळटली म्हूण ना, तुजे लागीं व्हड बिझनस आसूं, कितलेंय तुका इन्फ्लुएन्स आसूं, पूण तूं साल्वार जातलो ही गॅरंटी आमी दिवंक जायना. पूण जेजू म्हणटा जरी तर तूं म्हाका तुज्या जिविताची दाखवेल करीत, म्हज्यान तुका जिवीत दिवंक जाता, म्हज्यान तुका ह्या आकांतांतलो वायटांतलो निवारूंक जाता. तर आमकां पयलो प्रश्न आमी करुया, कित्याक वो खंयचे वस्तूक हांवें म्हज्या जिविताची दाखवेल केल्या काय. दुसरे सुवातेर जेजू म्हणटा म्हजे सोवे रिकून रावल्यार तुमी फळां दिवंक पावतल्यात. आनी हे आयज 8 वळी ज्यो आमी वाचल्या थंय आमकां 7 पावटी तरी ही फळांची खबर मेळटा. आनी आमकां हे परी ही उतरां मेळटात. म्हजे सोवे फळां दिना, दुसरे आनी फळां दिता तो दर एक फांटो, तिसरें ताणें ओदीक फळां दिवचे खातीर तो भेंटा, आनी चवथे जेजू म्हणटा तुमी सुबां फळां दिवची. तर जेजू म्हणटा फळां दिना, फळां दिता, ओदीक फळां दिता आनी सुबां फळां दिता. नो फ्रूट, फ्रूट, मोर फ्रूट, मच फ्रूट. आनी हे पावंडे दर एका क्रिस्तावाच्या जिवितांत घडटात. आमी जरी तर एक झाड लायलें जाल्यार पयल्याच वर्सांत तें आमकां फळां दिना, थोडीं वर्सां तरी वेतात फळां दिनासतना, मागीर 1 वा 2 फळां मेळटात, उपरांत ताका सारें घाल्या उपरांत आनीक फळां मेळटात, आनी ताचो बरे भाशेन कुयदाद केल्यार हें आख्खें झाड फळांनी भरता. हेच भाशेन आमचें जिवीत. जरी तर आमी जेजूक आमच्या जिविताचो माज केलो जाल्यार पयले घोडेक आमच्या जिवितांत ही फळां दिसून येवची ना, कित्याक तेन्नाच आमी आमचें जिवीत जेजूक भेटोवंक सुरू केलां.
उपरांत जरी तर आमी ह्या मागण्यांत आमचें जिवीत चाललें, पवित्र पुस्तक आमी वाचलें, मिसाचें बलिदान साक्रामेंतान आमी वांटो घेतल्यार आमी फळां दिवंक पावतल्या. आनी अशेंच आमी आमचें जिवीत फुडें व्हेल्यार जेजू आमकां म्हणटा तुमी ओदीक फळां दिवंक पावतल्यात आनी सर्व शेवटी तुमच्या जिवितांतल्यान सुभां फळां तुमी दिवंक पावतल्या. आनी फळां म्हणल्यार आमच्या जिवितांत खुशालकाय, शांती, समाधान, बोगसणे, आमच्या गोरोब्यांत खुशालकाय, आमकां बरी भलायकी आनी आदी. भाव भयणीनो, जायते फावटी आमी हे पावंडे सोडून आमी निमाण्या पावंड्यार धांवंक सोदता. एक मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतलो, आमकां जाय रोखडेंच जी देवान आमकां फळां दिलोली, आमकां आमची वस्त देवान आयकलोली. हे पावंडे आमकां ती फळां दितात म्हूण जायते फावटी आमी विसरता. एक तेर्स केलो आमकां सर्वीस जाय, एक आनी खंय आमी नोयेनाक गेली वो साता भोगतांक आमची मागणी केली, आमकां त्याच वेळार ती वस्त जाय, तीच फळां आमकां जाय. आमी मोतीन धरून गरज ही फळां आमकां मेळटली जाल्यार आमी जायतो प्रयत्न करूंक गरज. आनी तिसरे सुवातेर आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां मेळटा खरो मोग म्हणल्यार उतरांनी आनी जिबेनूच न्हय, बोगोर कोरण्यांनी आमी दाखोवंक जाय. आनी म्हाका खेरीत अपुरबाय दिसता आमचे सीख रिलीजन हे भाव भयणाची, आमी तांकां शिकडे म्हणटा, तांची हे लंगार म्हूण आसा. म्हणल्यार तूं तांच्या देवस्थानांत वच, तांकां गुरुद्वारा म्हणटात, आनी कोणूय मनशाक ती अशी जेवण दितात. तुमी वचपाचें, थंय वचोन बस, तूं गिरेस्त जावं, तूं गरीब जावं, तूं खंयच्याय धर्माचो जावं, तुका ती जेवण वाडटात. आनी हे कोवीड महामारी पिडे वेळार तांणी ऑक्सिजन लांगार म्हूण सुरू केला. आमी जाणां दिल्ली तुका ऑक्सिजन मेळोच ना, आनी ह्या भावा भयणींनी तांणी आपल्या ह्या गुरुद्वारान अशे ऑक्सिजन सिलिंडर दवरल्यात. आनी जरी तर तुका खंय ऑक्सिजन मेळना, तूं खंयच्याय धर्माचो जावं, कसलोय मनीस तूं जावं, थंय तूं वच आनी हें ऑक्सिजन तुका मेळटा. तर भाव भयणीनो, आमी क्रिस्तांवां कशीं आयज आनी खेरीत ह्या कोवीड पिडे वेळार आमी आमचो भावार्थ कोरण्यांनी दाखोवंक गरज. दुबावा विरेत आमी जायत्या लोकां पासत आमच्या तेर्सान, आमच्या दिसपोटी मागण्यांत मागता, पूण जाता तितलो ह्या कोरण्यांनी आमी लोकांक आदार दिवंक गरज. जायतीं आमची भाव भयणी आसात जीं कोश्टवतात, तांचे लागीं कडेन दुडू नात, वस्तू नात, खावंक जेवंक तांचे लागीं घडना. तर असल्या वेळार तांकां आमी आमचो आदार दिवया. आनी थोड्याच वेळान आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार येतलो. तर ताच्यांत आमी रिगून रावूंक, सुभां फळां आमी दिवंक आमकां कृपा आमी मागून घेवया. ह्या वेळार आमची भावार्थाची उच्चारणी करून आमी म्हणुया. सोतमानता देवाक, सर्व पदवेदार बाबाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळलो, आंकवार मारयेताय जल्मलो, पोंच पिलाताका ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात सोडलो, सर्व पदवेदार देवा बापाच्या उस्याक बसले, जिव्या आनी मेल्ल्याची मुनसुबी करून घेतलो, सोतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकदार, पातकाचे बोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जायत्यो गरजो ह्या वेळार आमच्या दोळ्या मुखार आसात, तर कांय आमची मागणी आमी देवा बापाक ह्या वेळार आमी उबारुया. आमच्या बाप साहेबान, बिस्पांनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याचे
प्रेरणाक उक्ते मोन दवरून आनी अडचण्या मदें आपल्या कुन्यांनी आनी शिकवणेन भावार्थ्यांक जेजूचे गवाय जावंक सारको मार्ग दाखयल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमी पवित्र स्नान घेतलेल्यांनी जेजूक गोवायकी दिवंक आमची जबाबदारी ओळखून पवित्र आत्म्याच्या बळान सदांच उर्बेवंत आसूंक आनी समाजीक तशेंच मानसीक निती खातीर झुजूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी ओदी करून पवित्र स्नान घेतलेल्या भावा भयणांनी कसलीय येवजण्यो फुडें काडटात तेन्ना जेजूची शिकवण मनान दवरून त्यो काडूंक आनी पोरजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. कोविड-19 पिडेक लागून जायतीं जाणां हॉस्पिटलांनी इलाज दिवंक तशेंच वॅक्सीन तयार करूंक जायतीं वावुरल्यांत. तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना तांकां आपल्या वावराची कुशलकाय मेळूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमची फिरगोजेंत वावरूंक आनी गोवायकी दिवंक आमकां सदांच उर्बा आसूंक आनी आमची फिरगोज भावार्थ्याचो फोलेर जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमचो नवो याज्ञीक पाद्री जोफील ताच्या याज्ञीकपणान जेजूचो सांगात पवित्र आत्म्याचें बळ आनी जेजू सारकोलो मोगाचो आनी सेवे चाकरीचो जेजूचो सेवक जावंक ताचे फसत देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमची खास मागणी गुप्ती देवाक उबारुया. सुर्गीच्या मोगाळ बाबा, कांय आमची मागणी आमी तुजे फुडें दवरल्यात. आमकां फावो जाल्यार ती आमकां तूं दी आनी आमी मागूंक नकळो तें लेगून तूं आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. हे मागणें आमी करता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमीन. बेटुनीचे गायन C30. रूपे bangga maginay ako संसार तुझो सायबा आमची काळजां तुका जाय खोशेन वोपून दिता तुका आमची काळजां उबारता तुझ्या मोगाक हांव देता आमची काळजां उबारता तुझ्या मोगाक हांव देता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमचे आनके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. स्वर्गीच्या बापा, जेजू कोरी दाखवेल आनी आमी ताचे फाटे, हो आमचे मोदे ताणे उपजयल्लो जिविताचो एक फोट ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं वाडोय. हे पोरी आमची कालती भेटोवणी तुका मानो आनी आमच्यो दर दिसाच्यो चालत्यो साद्यो करण्यो लेगून तुजे मुखार भोव फळादीक जावो. हे आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बाबा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाच्या नामी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली. सासणाच्या जिविताक सोल मोली. उसवाडाची बुरकी ताणे आमकां केली आनी बावार्थ्यांक उगडली दारां सोर्गीची. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान सगळ्यांक नवे जिवीत उपजता. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सोर्गीचे सोतोलपार निरंतरी गायता तुझे मुखार. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांव येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज, नव्या आनी सासणी कोराराचे हें रोगत. पातकाचे बोगसणे मिळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो घोट पोरगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो.
जेसू मेलो, जेसू जिवून जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आमच्या विष्णू साहेबा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगात वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माई सांगाती, बागेवन सुजे तिचो पोती, बागेवंत धोरून दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा कावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरपोतवेदार बापा सोरवंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलोले प्रार्थोन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवूं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशानो त्रेगताव. तोर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोच येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. हास्या तोंडान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटली, आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटली, आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना,
पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या सोमया, यो म्हज्या काळजांत मिसाची भेटेंत जरी तर म्हज्यान शेवूंक जायना तरी आसतना ओत्मीक वाटेन म्हज्या काळजान यो. म्हजी भूक आनी तान मार. म्हाका पेकोवणी दी. तुजो सांगात म्हाका फावो कर. तुजी घोटायेन भर म्हाका म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा. हे वेळार आमी गायन करुया D14. D14. Jesu dakwil ami fate, tacha jivan ami jivi. Jesu dakwil ami fate, tacha jivan ami jivi. Dakwil laila ocha bapan, di samalta mai mohokan. Odik forfon kurcha monan, pante bentat kurche mapan. Jesu dakwil ami fate, tacha jivan ami jivi. Jesu dakwil ami fate, tacha jivan ami jivi. Haunti dakwil tumi fate, moche sove rigun rauche. Veli nari lole fate, nit forsat le sukun vetle. Jesu dakwil ami fate, tacha jivan ami jivi. Jesu dakwil ami fate, tacha jivan ami jivi. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, स्वर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भोरल्याय. आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाट करूंक तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाळ सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागताव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद. जेजू रिगून सुबा फळां दिवं क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गायन F24. F24. So con
Moci seva curta, tane moso patlau curso. Suyau tumso dunia sa, tuya solo sei vok moso. Sokon moci seva curta, tane moso patlau curso. Suyau tumso dunia sa, tuya solo si vok moso. Son sarat levin sun karun, mucha si victum kalaita. Tum ce civit subampuni, volaborit corruc datna. Son sarat levin sun karun, mucha si victum kalaita. Tum ce civit sub ambuni, volaborit corum